सो गाईज आम्ही नाही रेवाड्या पावल्या आणि ऑर्डर जी दिवपाची आसा नाही ती आता दितली आम्ही. आणि त्याच्या पयलीं एक नाही तुमकां बरो असो व्ह्यू दाखयता. बरो व्ह्यू आसा सामको. सो हे पळयात रेवाडे बरें आसा सामकें. सो म्हटलें तुमकां दाखोवया. हरशीं आमी सदांच हांगच्यान येता वयता सामकी. सो हे पळयात बरें दिसता. सो चला तर सगळ्यात पहिली ऑर्डर जी आसा नाही ती दिवया आणि त्याच्या मागीर म्हापसा कंटिन्यू करूया. पावसान नाही काळोख केला, हलकोसो गडगड स्टार्ट आसा. सो येता म्हणसर पावस आमकां मेळपाक जायना तेका लागून रे मिरसांगो आसतले भिजतले न्हू. अरे हांगा तोरां पळय कितली लोंबतात सामकी. ही पळय बरी आसा तोरां. सीजन गेलो न्हू आता. सो गाईज आमचें नाही काम जालें. आमी ऑर्डर जी आसली नाही ती दिली बी आणि अजूनही रेवाड्यात आसा. आतां वयतली म्हापसा. सो म्हटल्यार व्हिडिओ बीन घेवंक ना हांवें. ओके म्हाका बरें जायना ते डायरेक्ट कॅमेरा ऑन करून म्हटल्यार अशें ऑर्डर बीन दिवपाक डायरेक्ट. सो तेका लागून सद्या रेवाड्याच गांवान आसा आणि आतां वयता आमी म्हापसा. सो चला या नाही रे. सो डायरेक्ट तुमकां आतां म्हापसा वचूनच फुल ट्रॅफिक न्हू. सो सद्या म्हापसा गर्दी पळय कितें आहा ती. ट्रॅफिक सामकें. शुक्रारच्या बाजाराक न्हय गाडी बीन लावपाक सारकी मेळना मागीर. पार्किंग सारकीच करकळे. कितली गर्दी आहा ती पळयात. पयस गाडी पार्किंग करपाक सद्या चान्स ना रस्त्या लायनी. कितें रे लागीच कर खंय तरी. कशें मिरसांगो कशें मिरसांगो 1000 बरें आसा मिरसांग. सो गाईज आमी पावली मार्केटान आणि आमकां ना एक तर पार्किंगूय गांवाना जाली तेका लागून बरो टायम गेलो. आणि हे पळय सगळीकडे आंब्याचो वास सुटलेला. सो पार्किंग गावना जालें आमकां. सो पळोवया सगळ्यान बरी लांब लायल्या खंय गाडी. आणि बाजारान गर्दी सामकी. सो मेन काम आसा ना ते पयलीं करपाक जाय आमकां. मिरसांगो विचारले आमी 1-2 कडेन. आंबे पळयात आनी गर्दी पळयात. कसो विचारलो गर्दी सामकी. स्ट्रेट वच एकदम. थोडी भाजी बीन वयताना घेवपाक जाय. आंबे पळयात आंब्याचो वास घुमघुमता सगळीकडे. शुक्रार म्हटलं नाही तुटून अशी गर्दी असता म्हापसा. खारी बी हांगसर सगळीकडे आता मिरसांगो आसतले. हे पळयात. सो आता मी असं जालें थंयच्यान यो थंयच्यान यो. सो आता मिरसांगो पळोवया. एकदम तिखसण सुटली. पळोवया सगळे एक्सप्लोर करूंक जाय. मिरसांगो शुक्रार नाय. हे पळयात 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो आसा कोथमिरी खंय. सगळीकडे विचारल्याशिवाय नाही प्रॉपर रेट कळना. सगळे डिफरंट रेट सांगता. सो आम्ही ॲक्च्युली घेवपाची आहा न्हू तेच्याकडे मागीर वयतली पण सद्या एक्सप्लोर करता. सो पळोवया कशें किलो रे ती मिरसांग. गांवठी मिरसांग 1 किलो ती घे. बरी आहा ॲक्च्युली मिरसांग.
मिरसांग बरी हा. मिरसांग बरी खंयची मिरसांग ही? केरी 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 साखळी केरी हा बरें हांगसर 700 रुपया किलो हा. इतले मोठी पोती सो मिरसांगाची क्वॉलिटी नाही बरी आसा सामकी. सो पळोवया. आणि गर्दी पळयात मार्केटान मिरसांगांक लागून. हो सेक्शन जो आसता सगळो मिरसांगांचो. सो पळोवया कोणा कडेन घेता ती. चल कशी ना आधी सो गायज आम्ही नाही बाजार करता पण अजून एकूय कितें घेवंक ना. म्हटल्यार सद्या मूड ऑफ आमचो. आमकां जाय तशें कांयच क्वॉलिटी मेळना. सो आय डोंट थिंक सगळें आमचें काम जातलें. गर्दी काय गर्दी भरपूर. सो आमचें काम म्हाका दिसना की आयज जातलें म्हणून. आमकां जाय ना पांय घालपाक सुद्दां चान्स ना. इतली गर्दी आसा आनी मिरसांगेचो कणकण सगळे लोक खोकतात. मे पळयात बरें आसा. सो आनी संजय फुडें गेला तो पळयात. सो म्हाका असं वाटलें तसं ज्या कामा खातीर आयज दिल्लें न्ही तें अजिबात आमचें काम जावना. मिरसांगो सामकें न्हय उदक मारलेलें आहा. बरें गांवठी मिरसांग बरी आसा. विचार कशें किलो मिरसांगेचें काम काय आमचें जावंक ना. आतां पळोवया दुसरें कसलें काम जाता जाल्यार. एक तर उदक मारला सगळे जे म्हणजे गांवठी मिरसांगो क्वॉलिटी बरी आहा. बाकीचे सगळे अशें उदक मारलेले अशें ना. सो गायज ह्या काकी नाही तुमी वळखतात आसतली. हांवें एका विडियोन शेअर केल्ले. आमी हळसाणे बीन भरपूरशे कितें कितें घेतलेले. हळसाणे तांदूळ बी. आणि तीच काकी म्हाका सांगताली की तुजे न्हय सडनली अशे विडियो म्हाका युट्यूबार दिसले आनी तुजे सगळे विडियो हांव पळयतां की तुमी काजोनी बीन पयलीं कशी वयताली कितें. आनी हांगसर ती शेअर करताली की कसले कसले विडियो पळयल्या म्हणून. सो एक्चुली जेन्ना हांव विडियो करतना अशें म्हापसा बीन फिरता न्हय तेन्ना भरपूर जाणां बरोबर म्हाजी वळख बी जाता आनी प्रॉपर वळख जाता. म्हणजे परत गेले न्हय जाल्यार ती म्हाका खंय अशें दिसलेले जाप करतात की कशें येयले मागीर कितें कितें घेतलें तुवें अशें बरें दिसता. आनी आतां तर म्हाजी ती जी काकी आसा न्हय ती सबस्क्रायबर बी जाल्ली आसा. एक्चुली वळख आमची पयली आनी सबस्क्रायबर मागीर जाली. वाटे बीन बरें आहा पळय वांयग्यांचे. गांवठी मिरसांगो न्हय क्वॉलिटी पावर आहा. चला गर्दीत गर्दी सामकी. आयज वाटे मात बरे आहा भाजयेचे बी. ते आमटाली जे पिशवे गाड माराय सारकी. सो एक्चुली नाही आयज आमचो मूड ऑफ जालो कारण जे कामा खातीर आमी येयल्ली ते मेन म्हटल्यार काम जावंक ना. सो खूब इम्पॉर्टंट एक्चुली आसलेलें कारण थोडेशे कस्टमायज ऑर्डरी आहा. कस्टमायज ऑर्डरी बी आहा थोडे. पळोवया आता शॉपार येयला आमी मिरसांगो विचारपाक. पळोवया हांगसर दिसता बरें मिरसांगो. सो थंय काय नाही बरें क्वॉलिटी नासली मिरसांग सर बरें आहा. पळोवया आतां हांगचे म्हटलें. सो इतले गावले आमकां आतां. पळोवया क्वॉलिटी बरी आसा मिरसांगांची. भायर तर अजिबात ना बरी मरे. सो पळोवया आतां कितें
जाय तशें गांवांत जाल्यार मागीर हय गावली आमकां पूण कित्याक मातशी प्रायस हाय आसा क्वॉलिटी बरी आहा प्लस प्रायस हाय आसा आनी भायर घेयत न्हू क्वॉलिटी भायर आसा पूण प्रायसूय तितलो बरो ना आनी क्वॉलिटी बरी गावल्ली पण मिरसांगांचो प्रायस खूब हाय जालो म्हणून आतां मिरसांगो खूब वाडले पळोवया आतां कशें मिक्स आहात सो दिला आमी काडटा मिरसांगो हे पळय हांगसर आमचेच काडप चालू आसा आनी वेदर पळया पावसान मातसो असो काळोख केला सो घरा वयच्या पयलीं सगळें काम जावपाक जाय सो गायज आमचो थोडो फारसो बाजार जालो म्हटलें सद्या आमी एपार काडपाक सांगला आनी मिरसांगो घेवन दवरल्या आनी तेच्या भायर आतां बाजार फिरता हांगसर मातशी तितली गर्दी ना बरें आसा हे सायडीनसून खारी बीन बरी आहा पळय पळोवया आतां सद्या आमी सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक खंय तरी बसतली आनी तेचे मागीर बाकीचे सगळें घेवन वयतली तें सोदता आमी सद्या दिसता म्हाका सो सद्या आमी येयल्यार सॉफ्ट ड्रिंक बीन कितें पिवपाक कारण गर्मी भरपूर जाता ताका लागून कितें ऑर्डर केला सो संजयन ऑर्डर केला लिंबू सोडा आनी हांवें लस्सी पिता न्हू 2,000 years later. सो गायज फायनली जालें आमचे टायम सांगपाक गेल्या न्ही बरो टायम जालो हे पळय सगळो एपार बीन घेतलो आमी कितलो जालो संजय टायम कितें जालो आनी काळोख जालो पळय मार्केट 8 बीन जाली आसतली कितें सो 8 8:30 बीन जाली आसतली बरो काळोख जालो हो पळय सो तरी अजुनूय आमी नाही मार्केटानूच आहा 7:45 सो 7:45 जाली खंय आनी हे पिशवे घेवन आतां वचोंक जाय ऑफिसान वयतलो काय डायरेक्ट वयतलो ऑफिसान नाका न्हू सो पळोवया परत हॅरीचे एक हे घेवंक जाय म्हाका पेट शॉपार वचोंक जाय मागीर डन म्हणटात तशें चला हांव भायर वचून बसता कळ्ळें सुशेगाद यो तूं चला मागीर मेळटा हांव तुमकां कारण खूब सामान आसा आनी स्लोली वचोंक जाय आमकां तेका लागून म्हाकाय दिल्ल्या पी तू पयली पी बरो काळोख जालो न्हू भरपूर काळोख जालो हे पळय कॅमेराच्या फाटल्यान पळय कशें सांगूकूच ना म्हाका हांवें स्लीप घातल्या हय तरी शूट जाता चला मागीर मेळटा तुमकां सद्या वयला पेट शॉपाचेर सो गायज लास्ट डे हॅरीचे उरला हॅरीचे घेतले का मागीर घरा वयतली आमी इतलो काळोख जालो ना भायर भरपूर काळोख सो येता न्हय तेन्ना आमी घेवन वयता मागीर बरें पडटा परत आनी येवपाची गरज ना पेट शॉपाचेर ताका लागून हाडपाक गेला तो आनी संजय न्हय थंय रावला त्या सायडीन रावला तूं आनी म्हटलें हे सायडीन येवं नाका कारण पिशव्यो आहात न्हय तेका लागून सो हे घेतली आणि मागीर डायरेक्ट वयतली हांगसर हो पळय संजय रावला त्या सायडीन तर चला घरा वचून मागीर डायरेक्ट आतां मेळटा तुमकां म्हाजें खावप कितें तें कसलो पाडो चल गुड नायट बाय बाय सुशेगाद वच सुशेगाद वच सो गायज रातची न्हय 10:30 जाल्ली आसा आनी आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करता
सो जस्ट न्हांवन हाले धुले बीन आनी कानातली बीन काडून दवरले पळय केंसूय बरें आसा सामकें. सो म्हटलें व्हिडिओ एंड करया आनी दोळे न्हय सामकी म्हटल्यार सामकी न्हीद येता आतां कारण जीव काबार जालो. पिशवे बीन सगळें घेवन येता, हेवी न्हय सगळें सामान तेका लागून आनी खंयूय ट्रॅवल केलें काय रोकडो जीव बी जॅम जाता सामको. सो म्हटलें व्हिडिओ एंड करूंकूच ना, एंड करया म्हटलें. तर गायज असो आसलो आयचो व्हिडिओ. सो जे जाय आसलें तें आमकां प्रॉपर अशें गावोंक ना आनी मिरसांगेची क्वॉलिटी सांगपाक गेल्यार मातशी न्हय उदक मारलेले भशेन आसली म्हटल्यार दुसऱ्या सायडीन. सो तेका लागून मातसो आमचो मूड ऑफ जालो कारण आमकां क्वॉलिटी मॅटर करता भरपूर. क्वॉलिटी परफेक्ट आसपाक जाय, अशें खंयचेय मिरसांगो उखल्ले आनी घेतले अशें जायना. सो तेका लागून मातसो मूड ऑफ जालो आनी तरी बट आमी एकल्याक मिरसांगो सांगून येयल्ली आसा म्हटल्यार आमकां इतले मिरसांगो जाय म्हणून अशें तरेन. आतां पळोवया कशें कितें तें. आनी बाकी थोडोसो बाजार बीन केलो आनी येयली. आनी आयज भरपूर गर्दी आसली शुक्रारच्या बाजाराक, भरपूर म्हटल्यार भरपूर. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. भरपूर टायम जालो दाखयता तुमकां पळयात. सो अशा तरेन टायम जाल्लो आसा, 10:30 क्रॉस जाली. सो आतां जेवपाक बीन जाय. तर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्ळा एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आनी दोळे अशें जाता सामकें. सो चलत